डब्ल्यूआरडीचो प्रशासकीय संचालक उमेश चंद्र जोशीक विजिलन्सात सस्पेंड केलो। संजीवनी साखर कारखान्यात प्रशासक असताना पैशाची अफरातफर केल्या म्हूण ताचे आड चौकशी चलताली। सरकारान दिल्ले 10 कोटींतले खंय 5 कोटी 10 लाख ताणे प्रायव्हेट कंपनीक लेबर आनी ऊस पुरवणेक एडव्हान्स दिल्ले। सप्लाय जालोच ना। चौकशी सुरू जाले उपरांत ताका संजीवनींतल्यान डब्ल्यूआरडीत मारिल्लो। मुख्यमंत्री गोंयांत ना आनी प्रशासन जाय तसो कारभार चलयता। आयपीबी 22वी बोर्ड मीटिंग 17 ऑक्टोबराक आपयल्या। मुख्यमंत्री आयपीबीचो एक्स ऑफिशियो चेअरमॅन असता। आयपीबीच्या नेमा प्रमाण चेअरमॅनानूच बसका घेवपाची असता। ह्या बसकेच्या अजेंडाचेर रेड कॅटेगरी उद्देगांचेर चर्चा जावपाची आसा। तेच बरोबर दिवचल तालुक्यात उद्देगीक वाठारांत बियरीचे फॅक्टरीचोय प्रस्ताव आसा। गोंयांत बरे उद्देग येवचे आनी तांकां सेटअप करपा आसतना कायदेशीर सोपस्कार करपाक त्रास जावचो न्ही म्हूण सिंगल विंडो फॉर्मेटाचो गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची पर्रीकार सरकारानूच स्थापणूक केल्ली। ह्या बोर्डाचो चेअरमॅन एक्स ऑफिशियो पद्दतीन मुख्यमंत्रीच आसता आनी ताणेंच आयपीबीची बसका चेअर करपाची आसता। मात परिस्थिती पळयल्यार 17 तारखेक आपयल्ली बसका मुख्यमंत्री नासतनाच जावपाची। 17 ऑक्टोबराक आयपीबीन 22वी बोर्ड बसका आपयल्या। चेअरमॅन आसा एम्सात आनी गोंयांत बसका आपयल्या। आयपीबीच्या नेमां प्रमाण चेअरमॅनानूच बसका घेवंक जाय। मुख्यमंत्रीच एक्स ऑफिशियो पद्दतीन बोर्डाचो चेअरमॅन आसता। मुख्यमंत्री नासतना आयपीबीची बसका जावपाची चिन्ना। ह्या बसकेत कांय न्ही म्हळ्यार अजेंडाचेर 17 आयटम आसात, तातले 13 नव्या प्रपोजलांचे। रेड कॅटेगरी उद्देगांचे कितें करप ताचेर चर्चा अजेंडाचेर। नवो सीईओ विशाल प्रकाश बोर्डाचो एक्शन प्लान सांगतलो। लाटंबारसे दिवचले इस्टेटीत बियर फॅक्टरीचो प्रस्ताव। सरकाराच्या धोरणा प्रमाण उद्देगीक भागांत ब्रिवरी येवंक शकना। मुख्यमंत्री पर्रीकार एम्सात आनी आयपीबीन हांगा बसका आपयल्या। मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरीत ही बसका जावंक शकना आनी तशें जाल्यार बसका बेकायदेशीर थारता। ते खातीर आयपीबीन कितें उपाय काडला तो आतां कळपाक सध्या मार्ग ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयांत सध्या सरकार नाशिल्ल्यात जमा जाल्ल्यान प्रशासन हाल्ला। शुक्राराक गोंयची शिवसेना राज्यपाल मृदुला सिन्हाक राजभवनार वचून मेळ्ळी। सरकार बरखास्त करचे म्हूण 5000 सयांचे निवेदन शिवसेनेन राज्यपालाक दिले। राज्यपालान खंय शक्य ती पावलां उखलपाचें खंय उतर दिलां। फोंडकुलांच्या रस्त्यांचो विशय शिवसेनेन राज्यपाला कडेन काडलो। आमी माननीय राज्यपालां कडल्यान टायम मागिल्लो, वेळ मागून घेतिल्लो, अपॉइंटमेंट घेतिल्ली। आज ताणें आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली। आमी तांकां 5000 सया सकट निवेदन दिल्लें आसा की हे सरकार बरखास्त करचें आनी लोकांक परत एकदां चान्स दिवचो। जो अधिकार लोकांचो आसा तो अधिकार लोकांक दिवचो की त्या अधिकाराचो वापर करून जे सरकार जशें सरकार जाय पूर्ण वेळ जशें सरकार आमकां मेळटलें तशें सरकार राज्यान दिवपा खातीर परत एकदां अधिकार लोकांक दिवचो, परत एकदां इलेक्शन घेवचें आनी हे सरकार बरखास्त करचें। कारण चीफ मिनिस्टर आतां पळय हे आनी कितें चल्लां कळना की सगळे मंत्री जे आसा, सगळे मंत्रीमंडळ जे आसा तेय आतां थंय वचून करतात। फाल्यां हांव म्हणटा विधानसभाच उखलून व्हरा, ती कित्याक हांगा जाय तर। आनी आमी ज्या ज्या व्यक्तीं कडेन थंय गेले आनी सही केले, एका सुद्दां व्यक्तीन आमकां ना सही दिना म्हणून सांगूंक ना। वयल्यान सगळ्यांनी असंतोष आमचे कडेन व्यक्त केला सरकारा बद्दल आनी प्रचंड अशी संताप आनी चीड सरकारा बद्दल लोकां मदीं आसा। मिनिस्टर रस्त्यांचे बी आसा, तिणें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ढवळीकराक सांगता की रस्ते बेगींतल्या बेगीन कर, अशें तिणें आमकां सांगलां। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।